गोंयचे मनीस न्ही तो आनी मोबील सारको हुंचो तो नको एकूच तो भायर आयला आसतलो भारेकारान बायना बंद केल्ले थिंगासान भायर आयला जाल्यार नको गोंयकार न्ही तो क्रिस्तांव न्ही तो जर तर क्रिस्तांव जाल्यार ते स्टेजीसान उठ्ठा आहलो तेन्ना सांगता आहलो स्टेजी वयलो उठ्ठा आहलो आनी हे पळय आसा हे करपी सीएम ना तर म्हणटा सीएमान तांकां धरून दाखोवपाक जाय लास्टाक वेलेकाराक फडायलो तेणें आपल्या घरांतूय दवरलो जाल्यार हांवपाक ना कितें आतां एका धरी ना जाल्यार कळ्ळें सीएम कोण तो आनी सीएमान केन्नाच गोंयकारांचें बरें चिंतूंक ना स्वताच पाड घातलें ना जाल्यार हांव तुमकां प्रेस दिता सांगता सीएमान कितें केल्लें आसा तें किती मागता तुम्ही आमी मागतात ताका अरेस्ट करपाक जस्टीस जावपाक जाय म्हयन्यान उपरांत न्ही आतां कमिटी हे केला कितें ऑर्गनायज केला ताकाय अरेस्ट करपाक जाय आनी ताकाय अरेस्ट करपाक जाय IPC 153A 295A for hate speech hurting religious sentiments 505 statements leading to public mischief so हे सेक्शन लावपाक जाय म्हणून आनी आमचो डिमांड मेन आसा तो ताका अरेस्ट करा वाय इट इज टेकिंग सो मच टायम वेलिंगकराक एक म्हयनो भोंवलो आनी VIP हाडून ताका दिलो कॉमन मनशान आयज कितें म्हणल्यार सीएमान कितें म्हणिल्लें आमी आयज रिकॉर्डिंग एसपीक दाखयला सीएमान खुद्द असेंब्ली म्हणिल्लें आमी हें खोपोवन घेवपाना जो कोणी खंयच्याय रिलिजनाच्या अगेन्स्ट उलयता सेंटिमेंट्स हर्ट करता जाल्यार आमी ताका खोपोवन घेवपाना इमिजिएटली अरेस्ट जातले सो आयज 48 आवर्स जाले ह्या गटाराक गौतम गटाराक म्हणटा हांव हेका अजून कित्याक अरेस्ट करूना नाल्यार आमी समजले की हे तुमचे इलेक्शन गिमिक्स आसा इलेक्शन लागीं येता म्हणून तुमी डिवायड करपाक सोदता कम्युनियल डिसामनी करपाक सोदता आमकां क्रिस्तांव मुस्लीम हिंदू म्हणून तुमी आमकां एक डिविजन करपाक सोदता एक नाका आमचें गोंय माणकुलें वी आर गोवन्स पीस लवींग हार्मोनीन रावया मोगान रावया एक हिंदून हे स्टेटमेंट केलें म्हणून हांव सांगता की आमी दुसऱ्या हिंदूकनी वायट म्हणना सीएम प्रमोद सावंत वाय यू आर क्वायट You are the CM of not that Sanatan Sabha. You are the Chief Minister of Goa. The whole population comes under you. Our demand is to you, CM Pramod Sawant, since you are the Home Minister. Exactly. Arrest him immediately. Put him behind the jail. Let him go to Kolwale. And this संस्था खंयची आसा ऑर्गनायझर आशिल्ले तांकां हाडून इन्व्हेस्टिगेट करात आनी काडात भायर कित्याक सॉरी म्हणलें म्हूण जायना सॉरी कांट मेक अ डेड मॅन लायफ हांवें एसपीक विचारलें हांव तुका चितें मारता तुज्या बायलेक वचून सॉरी म्हणटा तुज्या भुरग्यांक जाता ना मेल्ले मोड्यार सॉरी म्हणल्यार जाता ना आमची सेंटिमेंट दुखल्या खरेंच दुखल्या इट इज नॉट ओन्ली प्रतिमास प्रत्येक हिंदू क्रिस्तांव आनी मुसलमान गोंयांत जे गोंयकार आसा आमच्या सान फ्रांसीस झेवियराक जे मानता तेका जे उतरां म्हणल्यार तेजे आमी निशेध करता आनी हेज्या मुखार आनी कोणी म्हणलें एक पाटी सोडलें वेलिंगकराक राव दुसरे गौतम गटारान तिसऱ्या देखून येनी फाटल्या दारांतल्यान येवन असली खिजिलां केली जाल्यार आमी धरपाना उजो जातलो गोंयांत उजो स्पीच दिता आनी डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स पास करता कोणाचेर आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर सेंट फ्रांसीस झेवियर हो म्हणटा तो फक्त क्रिस्तांवाचो न्ही सेंट फ्रांसीस झेवियर आयज SP संतोश बाबाक सांगला गोंयकार तुमी ताका मानता हो गोंयकाराचो साहेब आमी ताका आमचो पेट्रन सांत कित्याक म्हणटात साहेब कित्याक म्हणटात बिकॉज इज अ मिरेक्लस लिव्हिंग सेंट आतां त्याने खंय तरी उठलो आनी म्हणपाक लागलो हिंदीन कितें आहा तें सांगलां हिंदीनी पॉयंट्स कितें पळय सगळें आपूण म्हणपाक ह्या धर्तीचेर आतां आशिल्लो तेन्ना आपणाक हांगा कोणे तरी सांगलें खंय हो सेंट फ्रांसीस झेवियर जो आसा एक आतंकवादी वॉट इज द डेफिनेशन मिनींग ऑफ आतंकवादी म्हणल्यार टेररिस्ट त्याने ताका टेररिस्ट म्हणलो हो आतंकवादी खंय आयलो आनी ताजे खंय मडे खंय तो मेला ताजे खंय किडे पडल्या ताज्या खंय हाडांक किडे पडल्या आनी आमचे लोक खंय थंय वता जायते जाणांक तेणी कन्वर्ट केला आनी किडे पडून तेजे हाडांय कुसलां अरे कितें उलयता कितें रे तूं रॅबीट डॉग खंयचो कितें उलयता जिबेक हाड ना म्हूण कितें उलयता पिशा सोणे अशें आनी तुका दिसलें गोंयकार ओगी रावतले काय म्हणून सो हांव म्हणटा हे जेन्ना स्टेटमेंट केलें तेन्ना मोविन गुदिनो तूं मिनिस्टर मरे हां तूं मिनिस्टर गोंयचो आमचो क्रिस्तांव मिनिस्टर मरे तूं थंय बसून ताळयो मारता आनी हांसता शेम ऑन यू शेम आमचे एक चड ना हांवें संतोशाक सांगलां पळय आमचे न्ही गोंयकार म्हणल्यार कितें आमी पीस लवींग आमी हार्मोनीन वयता वी डोंट बिलीव इन कम्युनियल डिसहार्मनी सदांच गोंयकार आमी क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम म्हणून आमी गोंयकार म्हणून वतात सगळे सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताक सगळ्या सायडींतल्यान लोक येता सगळे लोबांतल्यान लोक येता व्हडलांतल्यान
लाखांनी 10-15 दीस रावतात जावं ते हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हे वेलिंगकरान गेले ते पाटी केल्ले लास्ट इयर हांवें उलो मारलेलो आनी ब्लॉक केल्लो रस्तो तिसऱ्या दिसा आय हॅड टू टेक इट बॅक तिसऱ्या दिसा फाटी घेतले आसूं आयज सकाळीं म्हाका फादर बॉलमॅक्स आमचो फादर बॉलमॅक्सान म्हाका फोन केलो 8 आनी म्हाका सांगलें आनी हांवें फादराक सांगलें हांव तुजें नांव काडटलें आं म्हणून आनी तेणें म्हणलें नो प्रॉब्लम फादरान म्हाका बॉलमॅक्सान फोन मारलो आनी कहलो प्रतिमा सुसेगाद करया बाय मोगान करया वासेन्सान करया म्हळ्यार म्हजी मॅसेज कितें सांगपाक सोदता हांव तुमकां की वी बिलीव नो आर रिलीजन हॅज ऑलवेज थॉट आर फेथ हॅज टॉट टू लव इन हार्मनी लव इन पीस नॉट हेट्रेड whatever it is, as per law, we will go as per the law. Since issue has come up again and again regarding the Linker incident, what has happened in that case? So that issue has been raised at the time. That is Wellinger case is in the court. That is going on. There is a sub judice in the court. I cannot talk more about that case. It is already sub judice.